नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथा लोकांतू हांव भोला म्हणे काणी सांगता. ही काणी बरयलेली रजिंदर सिंग बेडी हांनी हिंदी भाषेन. भोला म्हणून एक 4-5 वर्साची एक सानू चल्ला आसता. ताका तागेल्या केसांनी एक भयणी आशिल्ली. तिगेलें नांव नन्नी म्हणून. तागेल्या अम्माल नांव माया आनी तागेलें एक आज्जो. इतली जन त्या घरा आशिल्लींची. तागेल्या आज्जाक पाप हेमंतार प्रयेरी तागेल पूत म्हळ्यार भोलाल अन्नान असौख्य जावन मेल्लेल निमित्ती घरा जबाबदार पुरा पूर्ण आशिल्ली. जाल्यार तो भोला मोग करून तागेले कश्ट पुरा विसरत आशिल्लो. भोला म्हळ्यार तागेले जिवाक गांठी. त्या दिवस भोलाल अम्मा माया सकाळी उठान ताक गांठून लोणी पुरा ओट्टू करतर आशिल्ली. वय तांगे ते कोणकी एक सोयरी येवचेस आनी 2 दिसान राखी परब तशें जावन तिगेल अण्णा गांवांत दुखून भयणी थंय येवन राखी बांदोवच्याक येवचेस. भोलाक भारी खुशी. माम येता म्हाका मिठाई हाडटा, नव अंगल हाडटा, खेळचें सामान हाडटा. तो उडतर नंतर आशिल्लो. तेन्ना आज्जो ताका कुशाल करता. वेरे तुगेल मामू तुगेल अम्मा कसो लेखता म्हूण निमगिता. तेन्ना तो आलोचन करून सांगता, मेगेल मामू अम्मालोय मामू म्हूण म्हणटा. ताणें पुरा त्या चेरडाल उतरां हांसताची. मागीर अम्मा ताका सांगता, नन्नीक तूं कसो लेखता म्हूण सांग म्हाका म्हूण म्हणटा. नन्नीक हांव अण्णा म्हूण म्हणटा. तावळी तुगेल मामू मेगेल अण्णा म्हूण म्हणटा ती. भोलाक हें लॅक पोक कसलें नाका. ताका मामू केदन येता, मिठाई केदन हाडटा इतलेच मनांतू. दनपार जातना भोलाल आज्जाक 107 मैल दूर कसं काम येता. रण वत जाल्यार वचनाशी उपाय ना म्हणून तो वता. वचून सांजबळसर घरा येता मागशी. त्या दिसू ताका मस्त दण जाला. तो वग्गी न्हिदोवच्या वता. माया ताका 1 ग्लास दूद हाडून दिता पिवच्याक. ताणें न्हिदत म्हणटना भोला धांवन येवन आज्जाल म्हाऱ्या न्हिदता आनी आज्जा म्हाका एक काणी सांग म्हूण म्हणटा. तेन्ना आज्जो सांगता, आज म्हाका मस्त पूर जाला चेरडा, हांव फाय सांगता तुका काणी म्हूण म्हणटा. भोला हडोडान रडता. जाल्यार आजी आज्जा बद जायना सांगूक. भोला तेन्ना सांगता, हांव तावळी आज्जाल मोगाच भोला न्हय, हांव मेगेल अम्माल मोगाच भोला म्हूण म्हणटा. नित्यांतू ताणें तशी म्हळ्यार आज्जो करगून वता. ताणें सांगील करता. जाल्यार आजी आज्जा बद पूर जाला. तो न्हू न्हिदता आनी सांगता, न्हिदोच फुडें हांव तुका फाय खंडीत काणी सांगता म्हूण सांगता. भोला कोपून तागेल्या अम्माल्या वता. हेर दीस सकाळी उठायतरी भोलाक विसरना. आज्जा वयल कोप तशी आसा. तो आज्जा लागीं वचना. जाल्यार दनपार म्हणटना ताका काणी आयकूंक नवें. आज्जाल्या धांवन येता आनी आज्जा तूं आतां काणी सांगता म्हणलें न्हू म्हाका आजी, सांग म्हूण सांगता. तेन्ना आज्जो सांगता, पळय दिसा काणी आयकल्यार घरा येतल सोयऱ्याक वाट चुकता खंय म्हूण सांगता. तो आयकना. ना तूं म्हाका सांगता म्हूण सांगिल्लें सांग म्हूण सांगता. हांव सांगता, कोणेय घरा येतले जाल्यार वाट चुकल्यार तुमची जबाबदारी म्हूण सांगता आज्जो. आनी भोलाक मोगा काणी म्हळ्यार राजकुमारान राजकुमारी वारडीकून घेवची काणी सांगता. नित्यांतू भोलाक ही काणी आयकल्यार भारी खूश जाता. जाल्यार आजी ताका मस्त खुशी जायना. तो आज्जाल्या दुखून उठान वचून मेट्टार बसता आनी गळ नीट करून मामू केदन येता म्हूण राखून बसता. सांजवळसर आज्जो सांगता, तुगेल माम्मा कसं की काम आसतलें, तो फाय न्हू परब, फाय तो खंडीत येता, आतां वस न्हिदोया म्हूण सांगता. भितर येतरी रात जेतना आज्जो भोलाक तागे लागीं न्हिदायता. गांवांतू चेडवांक हांपून व्हरतले चोर आयल्यांची म्हणून खबर आसा. आनी माया सांगता, जाग्रत करी चेडवालें म्हूण सांगता. ताणें न्हिदताची. मायाक पाप चेडवाल काम घरा काम कोण पुरो जाला तिका न्हीद पडटा. जाल्यार भोलाल आज्जाक मात्र मंत्र प्रये न्हीद नव्हती, गट्टी न्हीद म्हूण पळना. गडे एक पण जागोर जाता. ताका एक पण जागोर जातना तो अशें पळयल्यार लागीं भोला ना. वणटेल्या दवरलेले लाटनय ना. ताका भंय दिसता. तो उठान माया आपयता. माया भोल तुगेल्या जेवा आयला हांवें म्हूण सांगता. थिवय उठायता. घरा मुल्ल सोदिताची. भोला म्हूण आपयताची. भोल ना.
आज्जो वट्राच्या ते धांवता तांकां आपोवन हाडटा. तो वट्राचो रात्री म्हूण पळयनाशी पोलिसा लागीं दूर दिवच्या धांवता. उरलेले विंगड कसो कोरया त्या काळखांत तूं. तांणी राखून बसताची फाल्ली जावो मागीर सोदुया म्हणून. माया होडोडान रोडू सूर करता चेरडू ना म्हणून. अशी राखून बसतना थोडे वेळान घरा येद्रा बागील भायर धरून कोणकी लकयता आनी बोलाल माम भितर येतरस तेगेल हंडी भितर हंडीरी बोला बसला. माय धांवन येवन अण्णाल्या दुखून बोला काण घेता आनी पटोवन दवरून ताका उम दिवच्या सूर करता. तागेल्या निमगिताची वो खंय मेळ्ळो तुका म्हणून. तेन्ना बोलाल माम सांगता, मेगेल कामा निमिती हांव भायर सरतना वेळ जालो, सांजे जाले. मागीर येता म्हाका वाट विसरली. दूर पळयतना एक उजवाड दिसतरस. ते कसं म्हूण पळोवया म्हणून तेदल्या वचून पळयल्यार भोला एक लाटन घेवन एक राखून बसला एक म्हणल्यार तूं. हांव ताका घेवन आयलो म्हूण सांगता. भोलाल्या निमगिताची तूं हे रात्री कसल्या चमकल चेरडा अशी म्हूण निमगिताची. तेन्ना तो सांगता, आज्यान सांगिल्लें दिसा काणी आयकल्यार घरा येवची सोयऱ्याल वाट चुकता. तशी चुकली जाल्यार हांव जबाबदार म्हणलें. मामू येनी न्हू घर कडेन. तशी म्हाका जोर भंय दिसलें म्हूण हांव लाटन घेवन मम्माक वाट दाखोवच्या येवन राबिलो म्हूण सांगता. काणी समाप्त जाली चिरडोवानो. एक चेरडालें निष्कळंक सरळ मन कशें आसा म्हूण तुमी पळयलें नवें. काणी तुमकां खायश जाली म्हूण लेखता. नमस्कार.